तुम्ही फायली बी कितें आतां घेवन गेल्या भायर? ना फायल तशें ना ते तितून थोडे हे आसले म्हणजे 2-3 दीस ते आमचे इतले दीस काम चालू आसलें सो तेजे थोडे रफ पेपर्स हे दिता आसले आनी म्हाजे थोडे चिमलाचे फायल्स आसले कित्याक लोकल चिमलाचे चडशे इश्यूज जे आसा ते आमी ते ऑफिसान आनी बाकीचे विलेजीचे इश्यूज आसले सो त्यो मागीर काय कितें डिस्प्लेस जावपाक जायना म्हणून ते आमी ते इश्यूज घेताले गांवांत फॉर एग्जांपल आतां आमचे थोडे ओल्ड गोवाचे इश्यूज आसा मागीर ते सायडीसचे मेगा प्रोजेक्ट्स थोड्यांचे फायली आसा सो त्यो फायलीचे हांव एज तांकां एडवायस दितालो आनी म्हाजे पर्सनल थोडे डॉक्युमेंट्स आसले मिन्स लॅपटॉप बी हांव म्हाजे पर्सनल यूज करतालो पार्टी खातीर तो हांवें केला पार्टीचे डॉक्युमेंट्स सेफ आसा पार्टीचे डॉक्युमेंट्स आमी काय उरना आनी म्हाका काय ऑथॉरिटीज ना इट इज अंडर द सुपरविजन ऑफ ना ते बॅगान घालून वायट बॅगान आमी पयले ते फायली आहा खूब ते ना तेच तुका सांगला इट इज हे पार्टीचे डॉक्युमेंट्स न्हू ते विलेज लेवल इश्यूज जे घेताले आनी ओल्ड फायली आसले ते मातशें ऑफिस आयज क्लिनूय केला सो खूब तो रफ पेपर्स आनी कचरो आसा म्हणजे फक्त ऑफिस बंद आसलें केन्नासून बंद जालें आयज सकाळी आमी अंडर द ओनराचें सुपरविजन घेवन परमिशन घेवन आमी ओनर येयलो ऑफिसाचो तेणी असोसिएशन कंप्लेन केला कंप्लेन करून ऑफिस ओपन केला आनी सगळ्यांक ऑफिस ओपन आसा बाकीचे मेंबर्स आनी सपोर्टर्सांक ऑफिस ओपन आसा आनी जशें पयलीं चलतालें 25 तारखेच्या पयलीं ते चलतलें ओके